म्हणल्यार मुख्यमंत्र्यान सगळ्या गोंयकारांक एक धमकी दिली की मोबायल टावराच्या अगेन्स्ट जर कोण प्रोटेस्ट करीत जाल्यार वी विल यूज अवर वेपन्स म्हणून. गोंयचो चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकार जेन्ना अशी थ्रेट दिता गोंयकारांक, जे कोण पिसफुली प्रोटेस्ट करता ते गोंयकारांक जर चीफ मिनिस्टर राज्याचो थ्रेट दीत, धमकी दीत की वी विल यूज अवर वेपन म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता हाजे असले आनी दुर्दैवी गजाल कांयच ना. जो धमकी दिल्या गोंयकारांक की कोण प्रोटेस्ट करता तांकां आपूण वेपन्स वापरतले, आमी मुख्यमंत्र्याक आनी हे बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाक वॉर्निंग दिवपाक सोदता की लायन लक्षमण रेषा जी आसा ती क्रॉस करनाकात, लोकांचे पेशन्स आसा ते टेस्ट करनाकात. एक वेळ आसलो रस्त्यार कोण 10 लोक सुद्दां उबे असले जाल्यार भाजपाचे लिडर वचून थंय तांकां दिसताले कोणें मोर्चा हाडला काय म्हणून सरकाराचेर, ऑपोजिशनान आसतना हे बीजेपीचे रोखडेच वचून विचारताले बाबा कोण तुमी मोर्चाक आयला काय म्हणून. आनी आज परिस्थिती आयल्या की प्रोटेस्ट जेन्ना चालू आसता, कोण धरणांक बसता, भाजपाचो एकटोय लिडर थंय वचना, आनी तें चालू आसतनाच आज मुख्यमंत्री इतले फुडें पावला की सांगता की वेपन्स यूज करतलो म्हणून. अरे कसले वेपन यूज करतलो तूं? फुगेट पेटयतलो? हो जो स्टेटमेंट जाला म्हाका दिसता इंडियेक सुद्दां खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान असलो स्टेटमेंट करूंक नासतलो, सबंद देशान खंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणूंक नासतलें की आपले राज्याचे नागरीक, कित्याक एक चीफ मिनिस्टर म्हणटा तो एक पेरंट फिगर म्हणून पळयतात राज्याचो, तो आपल्याच नागरिकांक वेपन यूज करतलो म्हणपाची म्हाका दिसता भाशा कोणें वापरूंक नासतली. आमी हे गजालीचो निंदा करता आसतना पुलीस कंप्लेन मुख्यमंत्र्याचेर आमी लॉन्च करतले की ताणें गोंयचे सबंद पब्लिकाक थ्रेटन केला ऑफ यूजिंग वेपन्स, and he will have to now tell what kind of weapon he was referring to. We are also approaching the honorable governor. We will be seeking the governor's intervention in this statement of the chief minister, because it is very shocking, it is unfortunate that a chief minister of a state is using such a language. गव्हर्नराक इंटरव्यून जावचे पडटले, नाजाल्यार मुख्यमंत्र्याक गोंयकारांची चूक मागची पडटली, कित्याक काँग्रेस पक्ष जे प्रोटेस्टर पिसफूल पद्दतीन प्रोटेस्ट करता आनी बीजेपी जर असल्यो धमक्यो दिता, आमी आमचो कंप्लीट सपोर्ट तांकां एक्सटेंड करतले.